यानफुडें पदवीधर पदव्युत्तर हेर अभ्यासक्रमांत उच्च शिक्षण घेतिल्ल्या पुलिसांक सेवेत बढती दितले अशें आश्वासन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिलें. वाळपय पुलीस प्रशिक्षण केंद्रांत चल्ल्या पुलिसांच्या 49व्या दीक्षांत सुवाळ्यांत मुख्यमंत्री उलयताले. वाळपय पुलीस प्रशिक्षण केंद्रांत 125 बायलां जाल्यार 174 दादले तशेंच दिल्ली पुलीस अकादमींतल्यान प्रशिक्षण घेतिल्ले 473 पुलीस हवालदार आतां सेवेत रुजू जातले. शिक्षण अर्दवट सोडून कामाक वचपी तरणाट्यांक भायल्यान शिक्षण घेवपाची संद उपलब्ध करून दितले अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. गोंयच्या दरेका घरांत एकलो तरी पदवीधर आसपाकूच जाय ते नदरेन सरकार वावुरतले. भविश्यांत गोंय विद्यापीठांत लेगीत अशे तरेचो अभ्यासक्रम सुरू करपाचो आपलो विचार आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यांचें म्हणणें. हरवळे पंचायतीचे कार्यावळीक मुख्यमंत्री उलयताले. दिवचल शारांतल्या बोड्ड्या वाठारांत लोकवस्ती लागीं पट्टेरी वाघाचो वावर आशिल्ल्याची म्हायती आसा. गोठण वाठारांत भर रस्त्याचेर कांय जाणांक ह्या वाघाचें दर्शनूय जालां अशें कळटा. वाघाच्या वावराक लागून लोकां मदीं भंय पातळ्ळा. ह्या वाघाचो बंदोबस्त करपा खातीर राना खात्यान पावलां उखलची अशी मागणी लोकांनी केल्या. संजीवनी साखर कारखान्याचो प्रशासक सतीश कामतीक सेवा मुजत वाड दिवपाक ऊस उत्पादक शेतकारांनी खत विरोध केला. हे विशीं शेतकारांनी मंत्री रवी नायकाक पत्र बरोवन प्रशासक सतीश कामतीक सेवा मुजत वाड दिवची न्ही म्हणून मागणी केल्या. कामतीन ऊस उत्पादक संघटनेक केन्नाच सहकार्य करूंक नाशिल्ल्याचें तांणी पत्रांत म्हणलां. उत्तर प्रदेशातल्या कासगंज जिल्ह्यात धपको दिवपी घडणूक घडल्या. प्रवाशांक घेवन वचपी एक ट्रॅक्टर ट्रॉली सयत तळ्यांत पडिल्ल्यान वट्ट 22 जाणांक मरण आयलें. हातूंत बायलां तशेंच ल्हान भुरग्यांचो आस्पाव आसा. ह्या ट्रॅक्टरांत 40 जाण बशिल्ले, तातूंतले जायते जाण जखमी जाले. तांकां उपचारा खातीर लागसरच्या हॉस्पिटलांत दाखल केल्यात. चालकाच्या ट्रॅक्टरा वयल्यान नियंत्रण सुटिल्ल्यान रस्त्याचे कुशीक वचून तो तळ्यांत पडलो. हे लोक मागी पुनवेक कासगंजांतल्या कादरगंज घाटाचेर ट्रॅक्टर ट्रॉलींतल्यान गंगेत न्हावपा खातीर वतना रियावगंज पटियाली मार्गा वयल्या गंधर्व गांवा लागसार हो अपघात घडलो.
मुळगाव पंचायतीच्या आयतारा जाल्ल्या ग्रामसभेत परत एक फावट मायनिंगचो विशय चर्चेक आयलो. गांवचे प्रश्न सुटना तो मेरेन मायनिंगेक आमचो विरोध कायम आसतलो अशी भुमिका लोकांनी घेतली. तशेंच हेर विशयांचेरूय ग्रामसभेत चर्चा जाली, पूण ग्रामसभेत लोकांचो उणो प्रतिसाद आशिल्लो. केपें आवेडे पंचायतीचे ग्रामसभेत एडनिको इंडस्ट्रीचे खाजगी जाग्यात लायटीची लायन ओडपाक रस्तो खणपाचे प्रकरणात नोटीस काडपाचो थाराव घेतलो. सगळ्यो साधन सुविधा चालीक लावन कोयरावेलो कर घेवपाचें थारलां. हेर विशयांचेरूय भासाभास जाली. ग्रामसभेक पंचाची उणी उपस्थितीचेर लोकांनी नाराजी उक्तायली. आयतार ताळगाव पंचायतीची निमणी ग्रामसभा झाली. ग्रामसभेत 2024-25च्या अर्थसंकल्पान सयत विंगड विशयांचेर चर्चा जाली. पणजे स्मार्ट सिटी जाले उपरांत लोकल बशी बंद करपाच्या विशयाचेर थळाव्या बस जनियांनी प्रश्न उपरासलो. ताळगाव ग्रामपंचायतीत चालू आशिल्ल्या बेकायदेशीर दोंगर कापणी आनी बांदकामाचो प्रश्न सेसिल रॉड्रिगीज हाणें मांडलो. ग्रामसभेत मांडिल्ल्या सगळ्या प्रश्नांच्यो जापो पंचायत मंडळान दिल्या अशें ताळगावच्या सरपंचाचें म्हणणें. एक जुलै 2024 पासून 3 नवीन फौजदारी कायदो लागू जातले. केंद्र सरकारान हे विशींची अधिसुचोवणी जारी केल्या. आता भारतीय दंड संहिता म्हणजे IPCचे सुवातेर भारतीय न्याय संहिता लागू जातली. फौजदारी प्रक्रिया संहिता म्हणजे CRPCचे बदला भारतीय नागरिक संरक्षण संहिता लागू जातली आणि पुरावो कायद्याच्या बदला भारतीय साक्ष अधिनियम लागू जातलो. नवीन कायद्याच्या अंमलबजावणी उपरांत गुन्हेगारांचे वैशिष्ट्य थारिल्ल्या कलमान बदल जातले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्तुकी देशातलो सगळ्यात व्हडलो 4 पदरी केबल स्टँड पुलाचे उक्तावण जाले. 2.32 किलोमीटराचो 4 पदरी केबल स्टँड पूल अरबी दर्यांतल्या बेट द्वारका जुंव्यांक गुजरातच्या ओखा ह्या देवभूमीक जोडपी आसा. हे केबल पुलाच्या दोनूय वटांनी श्रीमद भगवत गीतेंतल्या श्लोकांनी आनी श्रीकृष्णाच्यो प्रतिमा रेखाटिल्ल्यो आसात.
आयतारा जाल्ले बोमा आडकोणच्या ग्रामसभेत महामार्गाचो आराखडो तशेंच उद्देगीक वस्तुकेंतल्या प्रदुशणाचेर खोलायेन चर्चा जाली. महामार्गाचो प्रस्तावित आराखडो रद्द करून नवीन आराखडो तयार करपाचो थाराव घेतलो. प्रस्तावित आराखडो बदलपा खातीर पंचायत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरीक पत्र बरयतली खंय. चिखली पंचायतीच्या हद्दीत येवपी सगळ्या घरांचे पुनर्सर्वेक्षण करून पुनर्मूल्यांकन करतले अशी माहिती चिखली पंचायतीचे सरपंच कमला प्रसाद यादव हांणी दिल्या. पुनर्मूल्यांकन करपाचो थाराव आयतारा ग्रामसभेत जाला. हे केल्या उपरांत पंचायतीक 7 पटीन वाटीव महसूल मेळटलो असो विश्वासूय तांणी व्यक्त केला. तशेंच ग्रामसभे प्रमाण वॉर्ड सभा करपाचो थाराव ह्या ग्रामसभेत घेतला अशी माहिती कमला प्रसाद यादव हांणी दिल्या. मुखेल रस्त्याचेर तशेंच दर्यादेग वाठारांत नो पार्किंग झोनांत गाडयो पार्क करतल्यांचेर कारवाय करतले असो थाराव आयतारा जाल्ल्या मोर्चेच्या ग्रामसभेत पास जालो. तशेंच रस्त्या कुशीक लायिल्ल्या हॉटेल्सांचे बोर्ड काडपा खातीर 15 दिसांची मुजत दिल्या. मोर्चे जाल्ल्या ह्या ग्रामसभेक मोर्चेचो जिल्लो पंचायतीचो वांगडी सतीश शिरगांवकर हाजीर आशिल्लो. जिल्लो पंचायत निधींतल्यान जावपी उदरगतीच्या कामांचेर ह्या ग्रामसभेत चर्चा जाली. मोर्जे वाठारांतल्या भटक्या गोरवां 8 थळाव्या पंचायतीन कारवाय सुरू केल्या. रस्त्यार सोडिल्ल्या गोरवांक थेट गोशाळेत सोडटले, तांकां परत हाडपाक मेळची ना अशी शिटकावणी सरपंच मुकेश गडेकर हांणी दिल्या. महेश शिकेरेच्या गोमंतक गौ सेवक महासंघ ह्या गोशाळेत सोडपा खातीर मोर्जे पंचायतीन असा कबलात केल्या. गोरवाचे धनी गोरवांक रस्त्यार सोडटा, ताका लागून हो निर्णय पंचायतीन घेतला. येता ते लोकसभा वेंचणुकेत पयलेच खेपेक जे मतदान करपी मतदार आसतले तांणी बरो प्रतिसाद दिवचो अशें आवाहन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मन की बातच्या 111व्या कार्यावळीत केलें. फुडले 3 म्हयने लोकसभा वेंचणुकांक लागून मन की बात ही कार्यावळ जावची ना, मात लोकांनी समाज आनी देशाच्या कामगिरी विशीं सोशल मिडियाचेर पोस्ट करीत रावचे अशें विनवणी लेगीत ह्या वेळार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी केली.
2028-29 मेरेन संरक्षण क्षेत्रात 50,000 कोटी रुपयांची निर्यात करपाचें लक्ष्य भारत देश साध्य करतलो अशें संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंहान सांगलें. ह्याच काळात भारतातले वर्सुकी संरक्षण उत्पादन 3 लाख कोटी रुपया मेरेन पावपाची शक्यताय आसा अशेंय राजनाथ सिंग हांणी आपल्या उलोवपांत म्हणलें. भारत सरकारान धान्याच्या निर्यातीचेर घाल्ली बंदी 31 मार्च मेरेन अशीच उरतली अशें केंद्र सरकारान घोशीत केलां. देशांत कांद्याची उपलब्धताय वाडोवपाक आनी दर नियंत्रणांत दवरपा खातीर ही निर्यात बंदी 31 मार्च मेरेन चालू उरतली अशें कळटा. देशांत कामगार बळांत बायलांच्या वाट्यांत वाड जाल्या. ही वाड 23% वयल्यान 37%चेर पावल्या. देशाची लोकसंख्या वाडत आशिल्ल्यान भारतांत प्रतिभावान, प्रेरीत आनी कश्ट करपी बायल कामगारांची 50% कदर करपाची गरज आसा अशें मत कामगार आनी रोजगार सचिव आरती अहुजान म्हणलें. कामगार मळांत तरणाट्या बायलांचो आंकडो वाडचो ह्या खातीर लेगीत एजेंड्यांचेर काम चालू आसा अशें तिचें म्हणणें. ऑफिसाच्या कामात जावपी धांवपळीक लागून आमी जायते फावट जेवणा कडेन दुर्लक्ष करतात. हाचो दुश्परिणाम आमच्या भलायकेचेर जाता, जाका लागून कामाचेर लक्ष लागना. तेन्ना केळीं, एप्पल, किसमीस, तुळस, डाळिंब खाल्यार खुबशे फायदे जावं येतात. केळींतल्यान म्हत्वाची जीवनसत्वां, प्रथिनां, कॅल्शियम मेळटात. केळी खाल्ल्यार पोट हें भरताच, तेच प्रमाण कुडीक उर्जा लेगीत मेळपाक पावता. एप्पलां भितर एंटीऑक्सिडंटांचे गुणधर्म भरपूर असतात. दिसाक एक जरी एप्पल खाल्ले तर रोग प्रतिकार शक्त वाडटा. तेच प्रमाण तुळस लेगीत खूब फायद्याची थारू येता. च्यायेंत वा उदकांत उकडून लेगीत तें उदक पिलें जाल्यार खूब बऱ्याक पडटा. रक्ताचो उणव भरून काडपा खातीर डाळिंबाचें सेवन करप गरजेचें. जर कामाच्या व्यापाक लागून भलायके कडेन आडनदर कोणेच करची न्हय. पंचेचाळीस वर्सां पिरायेच्या वयल्या आनी सकयल्या लोकां मदीं ब्रेन स्ट्रोक येवपाच्या प्रमाणांत वाड जाल्ली दिसून येता. आयज बदलते जिणेशैलीक लागून मनशान आपल्या भलायके कडेन दुर्लक्ष केलां. सारकी न्हीद जावप ना, सोऱ्याचें व्यसन, चड ताण, व्यायामाचो उणाव ही ब्रेन स्ट्रोकाची मुखेल कारणां जावन आसात. हेर कारणां मदीं गोडेंमूत, रक्तदाब, कोलेस्ट्रॉल सारके दुयेंसांचो आस्पाव आसा. भारतांत सध्या ब्रेन स्ट्रोकाच्यो केशी वाडपाक लागल्यात. खासा करून तरणाटे दुयेंती चड पळोवपाक मेळटात. उलोवपाक त्रास जावप, दोळ्यांनी सारकें दिसप ना, चलपाक त्रास जावप, घुंवळ येवप, अचकीत तकली दुखप ही ब्रेन स्ट्रोकाची कांय म्हत्वाची लक्षणां थारू येतात.
ऋतूत जावपी वेगवेगळ्या बदलांक लागून भलायकेची जतनाय घेवप म्हत्वाचें थारता. मात सणासुदीक लेगीत आमी खुशालकायेन जाय जायते खातात, व्यायामाचेर भर दिनात, जाका लागून बदलत्या ऋतूंत काळजाचो आताक येवपाची शक्यताय वाडटा. तेन्ना जांकां आदींच कोलेस्ट्रॉल प्रेसाव आसात आनी सादूरतायेन स्वताची काळजी घेवची. व्यायाम करचो, मात शरिराचेर चडूय ताण पडचो ना तेवूय पळोवचें. जमता ते परीन आपल्या भलायकेची जतनाय घेवन बदलत्या ऋतूंत दुयेंसां पासून सगळ्यांनी सादूर रावचें. तंत्रगिन्यानाच्या विंगड प्रयोगाचो आमी सातत्यान उपेग करतात. घराघरांनी खाण जेवण साठोवन दवरूंक आयज आमी फ्रिजाचो वापर करपाक लागल्यात. फ्रिजान भाजीपालो, फळां तशेंच हेर पदार्थ वळी उरतात. मात फ्रिजान दवरिल्लें खाण आमच्या आरोग्या खातीर कितलें बरें आनी वायट तें जाणून घेवया. लसूण ही केन्नाच सोलिल्ली विकत घेवची न्हय, तशेंच ती फ्रिजांत दवरची न्हय. तशें करता आसत तर आतांच बंद करात, कारण हाका लागून कॅन्सर सारक्या रोगाचो धोको वाडूं येता. लसूण ही सदांच रूम टेम्परेचराचेर दवरून वापरूंक जाय. तशेंच आलें लेगीत फ्रिजांत दवरून वापरले तर ते विखारी जाता. तांदूळ लेगीत आमी केन्ना केन्नाय फ्रिजांत दवरतात, मात तज्ञांच्या सल्ल्या प्रमाण तांदूळ केन्नाच फ्रिजांत दवरपाक जायना. भाजयेंत वा हेर पदार्थांनी वापरिल्लो कांदो सुद्दां आमी फ्रिजांत दवरतात, मात फ्रिजांत दवरिल्लो हो कांदो भलायके खातीर हानिकारक थारूं येता. जांकां मायग्रेनाचो त्रास जाता तांकां गिमांत आनीकूय तकली दुखपाचो त्रास जाता. ह्या सगळ्याक तापमानांत जापसालदार थाराव येता. शरिराक पुरक अशें उदक पिवपाकूय तितलेंच प्राधान्य दिवपाक जाय, जाका लागून मायग्रेनाचे त्रास कमी जावपाक मजत जाता. देखून मायग्रेनाच्या दुयेंतींनी हवामानांत जावपी बदलांत आपली कुयदाद घेवपाक जाय. स्मार्ट सिटीचो MD संजीव रॉड्रिगीसान सांतिनेज मधुबन जंक्शना कडेन स्मार्ट सिटीच्या कामाची पळोवणी केली. फुटपाथ, रस्ते, गटारां, सीवीजीचे काम आनी अतिक्रमणांचेर तांच्यांनी आढावो घेतलो. काम खंय पावलां तें तांच्यांनी जाणून घेतलें. तेच बरोबर कंत्राटदार आनी अधिकाऱ्यांक तांणी कांय सुचोवणी दिल्यो. पळोवणे बाबत पत्रकारांनी जेन्ना विचारलें तेन्ना हो फक्त आढावो घेवपा खातीर पळोवणी आशिल्ली अशें सांगून MDन थंयसून कुजो काडल्यो. म्हापशा मिलाग्रीस चर्ची कडेन वचपी रस्त्याची सामकी अवतिकाय जाल्या. फोंडकुलांनी रस्त्याची चाळण जाल्या, ताका लागून रस्त्या वयल्यान प्रवास करतल्यांक आपलो जीव मुठीत धरून गाडयो चलोवच्यो पडटात. देखून मिलाग्रीस सायबिणीच्या फेस्ता पयलीं रस्तो दुरुस्त करचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या.